नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वेचे खून प्रकरणात थळावा वासुदेव नकुळ ओझरेकराक पोलिसांनी केली अटक। आनीकूय माहिती उक्ताडार येवपाची आसा शक्यताय, सांगता उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल। भोमातली घरां आनी देवळां बायपासाच्या कामाक लागून जावची नात मातये भरवण। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचे आश्वासन, थळाव्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट। नेण्टे चलयेचेर 3 फावटी लैंगीक अत्याचार, भयणीचो केलो विनयभंग, मूळ झारखंडचे एकल्याक अटक। फातोडेच्या पुलिशेची कारवाय, बायलांचो एकवटाचे अध्यक्ष आवडा वेगश हांणी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो मांडलो प्रश्न। सगळ्या प्रेक्षकांनी लेगीत सुपारी घेतिल्ली काय कितें? अभिनेते पोंक्षेचे मंत्री गावडेक प्रत्युत्तर, मंत्र्यान विचार करून उलोवचे, पोंक्षेन केले आवाहन। दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक उडयतात रस्त्या कुशीक कोयर। मेर्शे ते पोरणे गोंया वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर साचल्यात कोयराच्यो राशी। खासा रिपोर्ट। आणि दिवचले 8 वेळा पावस पडून लेगीत अंदू वांयगण शेती बरी पिकल्या। समाधानकारक भात पिकाची शेतकऱ्यांक आसा आस्त, भात पिकाच्या कापणी आणि मळणीची कामां जाली सुरू। आता खबरो विस्तारान। आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे या 24 वर्षाच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात वासुदेव नकुळ ओझरेकराक अटक केल्या। तसेच या खून प्रकरणात आनीकूय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली। पळयात पुढे बातमी। आंबेडे सत्तरीच्या श्रवण बर्वे या 24 वर्षाच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात वासुदेव नकुळ ओझरेकराक अटक केली। 5 दिस पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली। देखून ह्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम करपा खातीर हॉस्पिटलांत धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमाच्या अहवालात खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या उपरांत पुलिसांनी सोद सुरू केलो। ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी 18 जाणांक चौकशे खातीर ताब्यात घेतिल्ले। मात आता या खून प्रकरणात आनीकूय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याची माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली। या खून प्रकरणाचा फुडलो तपास सुरू असा। देखिए, वालपोई का जो इंसिडेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वहाँ पे मर्डर का केस रजिस्टर किया था अंडर FIR नंबर 27/25 और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की काफ़ी टीम उसके अंदर काम कर रही हैं। सिर्फ वालपोई पुलिस स्टेशन की टीम नहीं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो भी काफ़ी स्टाफ को अलग अलग पुलिस स्टेशन से हमने लगा के उसके अंदर काम पे लगाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन अर्ली स्टेजेस पे है और फिलहाल इसके अंदर आप लोगों को हम ये बता सकते हैं अभी कि वी हैव मेड द फर्स्ट अरेस्ट। इसके अंदर हमने एक वासुदेव ओझरेकर जो 43 इयर्स उनकी उम्र है, सन ऑफ नकुल ओझरेकर, ये रहने वाले अम्बेडेम नगर गांव के हैं, सत्तरी के। इनको हमने अभी अरेस्ट किया है और इसके अंदर बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उनको अभी हमने पुलिस कस्टडी के लिए मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया है और बाकी उसके अंदर जो भी आगे प्रोग्रेस होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। देखिए, डिटेन करना सही शब्द नहीं होगा, हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था और जब भी हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं there are reasons where when we call them for questioning, and there were reasons for us to believe that certain people had to be questioned. They were questioned and after questioning all of them were released and अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर questioning के लिए बुलाया जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। भोमा वाठारात बायपासाच्या कामाक लागून बोवाळ सुरू आसा। भोमात बायपास जालो जाल्यार खुबशा लोकांची घरां आनी देवळां मातये भरवण जातली असो भंय थळाव्यांक सतायता। देखून मदलो वाडो भोमातले सुमार 50 जाणांनी शेनवारा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। उपरांत तांकां भोमा बायपासाक लागून कोणाचीच घरां आनी देवळां वचची ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें। सोमारा मंत्रालयात येवन मेळात हे विशींची अदीक म्हायती तुमकां संबंदीत अधिकारी दितलो अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें।
चौकशी करपाक म्हाका वचूंक जाय. हांव जर हांगासर उरलो हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना. तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयात ओके तुमी येयात. हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता. काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्या देवळाचो येदो कुर्तो सुद्दां उडोवपाचें ना. हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता. आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात. हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा जालें. साश्टी वाठारांतल्यान काळजाक पीळ हाडपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. काकान आपल्याच पुतण्यांचेर लैंगीक अत्याचार आनी विनयभंग केलो. हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फांतोळी पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पळयात पुरे बातमी. स्थलांतरीत कामगार वर्गांतल्या नेण्टे चलयेचेर खंय ताच्याच काकान 3 फावटी लैंगीक अत्याचार केले. हय, काळजाक पीळ हाडपी ही घडणूक साश्टी वाठारांत घडल्या. इतलेंच न्हय तर पीडित चलयेच्या भयणीचोय ताणें घरांत वचून विनयभंग केलो. हे संबंधी कागाळ दाखल जाले उपरांत शुक्रारा फांतोड्डे पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पीडित चलये मदली एक 9 वर्सां पिरायेची आनी दुसरी 8 वर्सां पिरायेची आसा. दोगूय भयणी. आवय बापूय कामाक वताले देखून दुबाविताक म्हणल्यार तांच्या काकाक तांकां शाळेंतल्यान हाडपाचें काम सोपयल्लें. त्या वेळार दुबावित खंय येतना तांकां वेगवेगळे सुवातेर व्हरून तांचेर लैंगीक अत्याचार करतालो. अशें करून तांकां 3 वेगवेगळ्या सुवातेर व्हरून 2 ते 3 फावटी तांचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचें पीडित चलयेन सांगलें. 4 दिसां आदीं दुबावितान तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो. ल्हान चली तिच्या घरा येवन तिचो विनयभंग केल्लो. त्या वेळार पीडित चलयांची मावशी घडणुकेच्या सुवातेर पावतकच ही घडणूक उजवाडाक आयली. आवय हेर कडेन कामाक गेल्ली आनी पीडित चलयेन भिवन ही घडणूक कोणाकूच सांगूंक नाशिल्ली. हे घडणुके उपरांत बायलाचो एकवट अध्यक्ष आवरा विएगस हाणें कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षेचो प्रश्न मांडला. राज्या भायल्यान कामाक येवपी कामगारांच्या भुरग्यांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाची गरज आसा. कामगार आयात करपी कंत्राटदारांनी कामगारांच्या भुरग्यांचे सुरक्षे संबंधी उपाय घेवपाची गरज आसा. वास्को 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार आनी खून जाल्या उपरांत लेगीत हो प्रश्न उप्राशिल्लो. हाचेर आतां फावो ते उपाय करपाचो वेळ आयला अशें विएगस हांणी सांगलें. जे वेळाचेर वास्को बलात्कार जाल्लो एक भुरग्याचेर अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेन ते वेळाचेर हांवें सगळ्यांक जागृत केल्लें. हांव म्हजे लेटरान उलयतां तांकां जागृत केल्लें की जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक लेबरा हाडटा तांणी 2 एडिशनल अपॉयंट करचे त्या भुरग्यांक राखपाक भुरग्यांची कॅर घेवपाक भुरग्यांक कितें जाता न जाता तें पळोवप. बाकीचें काम करता तेन्ना हे 2 जाण तांकां राखतले बायलांनी दादलो चलयांक बायल. तर हे अजून पर्यंत जावना कारण काल पळय रेप जाल्या आमच्या सावथ गोवा ती एक जाल्यार रेप एक भयणीचेर आनी दुसरे भयणीचेर जाल्यार मॉलेस्टेशन आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी मॉलेस्टेशन आनी चायल्ड अब्यूज. तर हांव म्हणटा की आवय बापूय जर काम करतलो आपलें पोट करपाक जाल्यार हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जे लोकांक गोंयचे भायल्यान हाडटात तांकां सेफ्टी कितें आसा. तुमची कामां जालें की जालें भुरग्यांक कशीं उडोवपाची आनी मागीर म्हणपाचें ती मायग्रंट भुरगीं म्हणून ती खंयचीय भुरगीं जावं तांची जे वेळाचेर आमच्या गोंयांत एब्यूज जाता ते आमचे प्रॉब्लेम. आमी हाडटात तांच्या आवय बापायक हांगा कामाक. तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी आमची जबाबदारी. आनी मागीर आमी पुलिसेक हाका ताका ब्लेम केलें म्हण जायना. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देअर विमेन अँड चिल्ड्रन whom they bring here to us. म्हणजे ही सेम जाल्या लेबर हे तुमकां जाल्या हय लेबर आवय लेबर तेजी आवय थोडे दिसांसाठी आनी खंय तरी कामां व्हेल्ली. त्या वेळाचेर ही गोश्ट जाल्या. वो दादलो पळय आसा तो लेबर क्लास तो त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान हाडपाक वतालो. हाडटा तेन्ना ताका जंगलांनी व्हरप खंय ते दाखयता 3 जाग्यार एक जाग्यार 2 फावटी बलात्कार जाला. लास्ट बलात्कार 4 दीस पयले भुरग्यान कोणाकूय सांगूना भिवन आनी आवय हांगा नाशिल्ली म्हणून. दुसरे भुरग्याक काल तो घरांत येवन तांच्या ताका मॉलेस्टेशन केलें. तेन्ना मागीर वाद जालो कारण
आवयची भयण आशिल्ली तिणे बोवाड घातलो आनी मागीर फूल स्टोरी भायर सरता. आतां विचार करपाचो वेळ आयला गोंयांत की आमची भुरगीं सेफ आसात काय कितें एकली आसल्यार. आनी हो एब्यूज वाडटा कारण डेट्रिमेंटल जावपा जाय. पनिशमेंट दिता तो सामको सिवियर जावपा जाय, इतलो सिवियर की रिपीट जावची ना क्रायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रांत रावता. आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंद ना, देखून आपूण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच ना, अशें ज्येश्ठ अभिनेते शरद पोंक्षेचें म्हणणें. कला अकादमीचो कारभार हाताभायर गेला म्हणून सभाघरांत बशिल्ले प्रेक्षक लेगीत हेच उलयताले. त्या सगळ्यांनी लेगीत सुपारी घेतिल्ली काय कितें असो प्रश्न करीत शरद पोंक्षेन मंत्री गावडेक प्रत्युत्तर दिलें. बेरेस्तारा कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशद घेवन तांत्रीक अडचणींक लागूनच पुरुष नाटका वेळार लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो, तशेंच आपले आड कोणे तरी सुपारी दिल्ल्याचोय दावो मंत्री गावडेन केल्लो. ताका आतां अभिनेते शरद पोंक्षेन प्रत्युत्तर दिला. मंत्री गावडेन केल्ले ते दावे सामके खोटे. आपूण गोंयांत न्हय तर महाराष्ट्रांत रावता. आपलो कोणा वांगडाच कसलोच राजकीय संबंद ना, देखून आपूण कोणाची सुपारी घेवन उलोवपाचो संबंदूच येना. जे सुपारी घेतात तांच्याच तकलेन हे असले सुपारी बिपारी विचार येतात म्हूण अभिनेते शरद पोंक्षेचें म्हणणें. आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मागे अरे माझ्या विरुद्ध सुपारी घेतली या लोकांनी. मला जो अनुभव आला, मी गोव्यात राहत नाही, मी महाराष्ट्रात राहतो. माझा पॉलिटिकली काही कोणाशी कसलाही संबंध नाही, ना कुठल्याच पक्षाचा मी नाही. त्यामुळं मी कोणाची सुपारी घेऊन बोलायचा संबंधच येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये बीड गावामध्ये जेव्हा नाट्यगृह अतिशय घाणेरडं होतं, तेव्हा बीड मध्ये सुद्धा मी याच्या आधी असंच बोललो होतो. तोही व्हिडिओ माझा अवेलेबल आहे. हो, व्हायरल झालाय, मी पाहिलं. तो पण व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता. म्हणजे मी जर सुपारी घेतली असती तर मग मी असंच बोलत राहिलो असतो ना. जेव्हा घाणेरडा अनुभव येतो तेव्हाच बोलतो. मला गोव्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांचं नाव सुद्धा माहित नाही, हे मला नंतर त्या पत्रकारांनी सांगितलं. आणि प्रेक्षागृहात बसलेले प्रेक्षक काय बोलले हे कोणीतरी ऐका म्हणावं. त्यांना काय सगळ्या प्रेक्षकांनीच सुपारी घेतली होती का? सगळ्या प्रेक्षकांनी सुपारी घेतली. प्रेक्षक चिडले होते, प्रेक्षक ओरडत होते, सगळंच आमच्या हाताबाहेर गेलेलं आहे म्हणून. नंतर मला कळलं 60-65 करोड रुपये काय खर्च केले. मला हे सगळं आता मी काय तिथला नव्हे, मला काही माहित नाही. मला कोणीतरी सांगणार ना. बरोबर. माझे बाईट्स घ्यायला जे लोक आले त्यांनी मला हे सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. बरोबर. मी एवढं म्हटलं की त्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे. बरोबर. आणि तुम्ही त्यांच्यावर पर्सनल आरोप नाही केला. मी कुणावरही पर्सनल आरोप केलेला नाही. बरोबर. नाही, सुपारी घेणं आहे ना, हे सगळं त्यांच्या जे सुपारी घेतात ना त्यांच्याच डोक्यामध्ये सुपारी विपारीचे विषय येतात. आम्ही म्हणावं गुंड नाही, मी कलावंत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात वचत थंय कोयराची समस्या उप्रासपाक लागल्या. दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाक पसंती दितात. मेर्शे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाची हीच गत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या दिसान दीस वाढतच आसा. दर एक पालिका तशेंच पंचायत दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करता आसतना लोक अजून मेरेन रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. हाचो त्रास रस्त्यान प्रवास करतलेच जाता. अशाच तरेचे चित्र मेर्शे ते पोरणे गोंय वचपी महामार्गाच्या मेर्शे फ्लायओव्हराच्या सर्व्हिस रोडाचेर पळोवपाक मेळटा. हांगा रस्त्या कुशीक मेळत तश्यो प्लास्टिकाच्या पोतयांनी कोयर उडयल्लो आसा. एके वटेन ही समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसतना दुसरे वटेन अशे घाणयारे चित्र उबे रावता. सैमाची राखण करपाक प्राधान्य दिवचे सोडून गोंयकार आपली सरभोंवतण दूषित करपाक फुडें सरल्यात अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागला.
नमस्कार, हांव आसा मेर्शे टू ओल्ड गोवा हो जो हायवे आसा ह्या हायवेचेर आनी एक्झॅक्ट म्हणटा तसो मेर्शे जो फर्स्ट फ्लायओव्हर मेळटा त्या फ्लायओव्हराचेर आसा जाल्यार हो जो सर्वीस रोड आसा त्या ह्या सर्वीस रोडाचेर हांगा तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशी हांगा गार्बेज डंप केल्ली आसा आनी ही जी गार्बेज आसा ती घरांतली गार्बेज अशी हांगा पळोवनूच कळटा आनी मेन म्हटल्यार हांगा वेट ड्राय गार्बेज सगळे मिक्स करून हांगा रोड सायड डंप केल्ली आसा जाल्यार मेन म्हटल्यार ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज हांगा जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जी थळावी पंचायत आसा त्या पंचायतीन हांगा खंय तरी बेगीन लक्ष दिवपाक जाय कित्याक ही जी गार्बेज आसा ही गार्बेज पळोवन लोक आनीक लोक येतात आनी तेवूय आपली गार्बेज हाडून उडयतात आनी हांगा एक प्रश्न असो येता की थळावी हांगा जी पंचायत आसा ती पंचायत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता काय कितें जर पंचायत गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार हांगा जे लोक रस्त्याचे गार्बेज डंप करतात त्या लोकांक खातीर पंचायतीन दंड मारपाक लागून कितें व्यवस्था केल्ली आसा कित्याक हांगा रस्ते सायडीक जी गार्बेज आसा एक वटच्यान सकयल्यान शेत आसा त्या शेतान सुद्दां आतां पावसान ती व्हांवून थंय वचोंक शकता आनी ही रस्ते सायडीक गार्बेज जी आसा ती खुबशी अशी डेंजरस जावंक शकता मनशांक तशीच जनावरांक कित्याक हांगा जनावरां सुद्दां ही गार्बेज उस्तून खातात ते आमकां दिश्टी पडटा गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर मेर्शेसून. आडवेळो पावस पडून लेगीत अंदू दिवचल तालुक्यात वांयगण शेतां बरी पिकल्या. फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू भात पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा. मजगती मये वाठारांत सध्या भात पिकाची कापणी आनी मळणीची कामां सुरवात जाल्या. दिवचल तालुक्यातल्या मये सयत कांय थारावीक वाठारांत वांयगण शेतां लागवडीची परंपरा तिगून आसा. अंदू भात पिकपाच्या वेळार आडवेळो पावस पडिल्लो देखून शेतकार चिंतेत आशिल्ले. कापणी आनी मळणी करून भात पीक घरांत पावता म्हणसर आडवेळ्या पावसान उपकार केले जाल्यार फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू 4 गोटे चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांक दिसता. सध्या पिकला पूण मशीन कालच देवयला आता भात कशी कितें जाता तें पळोवपाचें. पूण पावस बी बरी पडलो ताचो कितें इफेक्ट? पावस बी पडलो मदीं मदीं हें जालें न्हू कीट पडूंक लागली आनी कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बी जालें पण तेंची वखदां व्हरपाक गेली हें करपाक गेली अशें चालू. पण म्हाका दिसता वर्सा परस वर्सा विशय अंदू वांयगण आहा बरें. आतां कशें पीक जाता तें पळोवपाक. पण सादारण आतां गोंय सायडीचे आतां केन्ना वांयगण कापून बी जाता ते कालच्यान सुरवात केल्या कापपाक. फाल्यां बी आमकां पावत पण एक आनी एक 15 दिसांनी कामत हय 8-10 दिसांनी सोंपतलें चालू आहा कापणी करपाक. अंदू आसा बरें म्हणजे पाणी बी सगळें व्यवस्थीत आसा आनी बरें आसा. पूण अंदू बरी 1-2-3 आडवेळो पावस पडलो ताचो कितें परिणाम बी? तशें काय शेत पिकोवन नासलें न्हू शहरी आसलें न्हू बरें पडलें तें. म्हणजे वासनाचें तें नुकसानचें काय जावंक ना. पण म्हाका एक सांगपाक म्हणजे फाटल्या वर्सा परस तशें बरें आसा बरें. म्हणजे हवामान बदल जावन पाणी बरें आसा ह्या वर्सा. म्हणजे अंदू सादारण 4 गोटे मेळटले लोकांक. पण सादारण आतां मयेच वाठारांत हे कापणी आनी मळणीचें काम केन्ना पूर्ण जातलें अशें दिसता? आतां कालच्यान स्टार्ट केला न्हू कालच्या म्हणजे आनी 22 एक 8-10 दिसांनी 15 दीस वतले आनी मशीन एकूच आसा. म्हणजे अंदू तशें वांयगण शेत बरें पिकलां. बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बोंडबाग बेतोड्यांत 2 वर्साच्या चलयेचेर हेडपी सुण्यान हल्लो केलो उपरांत ताका बेगोबेग लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार खातीर दाखल केले. मात हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलींच सानुल्या चलयेक मरण आयिल्ल्याच्या दोतोरांनी स्पश्ट केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. शुक्रारा एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयली. बोंडबाग बेतोड्यात 2 वर्सां पिरायेचे ल्हान चली आवय सयत मामाल्या घरा कांय दिसां खातीर आयिल्ले. मजगती शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर घरा सान भोंवडोवपा खातीर घराचें दार उगडले. उपरांत ते सानुले खेळटा खेळटा घरांतल्यान दोळो चुकून रस्त्यार पावले. थंय हेडपी सुण्यांनी सानुल्याचेर हल्लो केलो. वेळ वगडय नासतना गंभीर अवस्थेत सानुल्याक हॉस्पिटलांत व्हेले. मात उपचार सुरू जावचे पयलींच त्या सानुल्याक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी स्पश्ट केले. सध्या ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेला. जंय ही घडणूक घडल्या थंय लोक कोयर उडयतात आनी ही सुणी ह्या कोयरात खाण सोदपाक येतात. सध्या हे घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां.
भटक्या सुण्यांचे नियंत्रण हाडपा खातीर प्रशासनान खर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. कचऱ्याक लागून कुत्र्यांना चड जाल्या सगळे फोण्याचे म्हाका दिसता अशें दिसता की फोण्याचे कुत्री समूह हांगा म्युनिसिपालिटी कचऱ्याक लागून हांगा भरलेले आहा आनी आजच्या वाड्याक रातची आतां भुरगीं आतां कामाक आमची वचपी भुरगीं रातची येता टू व्हिलर घेता आसतना फाट लागता तांकां. पयर आतां एक भुरगो आनी एक भुरगो पडोन तो पांय मोडून गेलो तो खूब सगळे कुत्री खूब जाल्या. कितें घडलां तें सामकें वायट. कित्याक इतलें ल्हान भुरगें आनी अशें जावप म्हणल्यार सामकें मनाक सामकें दुख्ख जालें. सकाळ फुडें आयकना फुडें सामको हांव उठलां सामको धांवडेलो. कित्याक इतलें आमी म्युनिसिपालिटी भयंकर प्रयत्न करतात. आमी जे पीपल फॉर एनिमल तांकां हें करून कुत्र्यांक तूं कितलें म्हण कुत्र्यांक उरतलो तूं पळय जाल्यार एक लागीं कितले पळोवपाक मेळटा. जशें एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय सबंद म्युनिसिपालिटी एरिया. आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता ते पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तांकां ते व्हरता स्टेलायज करता परत हाडटा तेच जाग्यार हाडून सोडटा कळ्ळें न्ही. आनी तांकां खंय कांयच करूंक मेळना अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. कितें जाणा अशें जातकीर कितें जाता तांकां कितें जाता कोणी येता पळय तो ताका जेवण घालता तांकां घालता पूण एक दोन दीस ते उपाशी उरत न्ही ते मागीर आळवत. नमस्कार. आमी फोण्या आसा ज्या जाग्यार आज बोंडबाग बेतोडा हांगा एक वायट घटना घडली. सकाळ फुडें अशी एक वायट घटना आयकूं आयली की एक जवळ जवळ 1-2 वर्सांच्या भितर एक चली जेन्ना घरांतल्यान आपल्या न्हिदवडा आंगणांत आयिल्लें आनी तेन्ना तेजेर भटकी जे कुत्रे आसा तेंच्यांनी तेजेर हल्लो केलो आनी तेका साम नेस्ताबूज करून उडयले. फापडून उडयले तेका खावन उडयले. आनी जेन्ना हे कुत्री जी आसा तेजी सायडीनूच हांगा कचरो उडोवपाचे बीन थंय मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. आनी थंय गेल्ले ऑक्टोबराकूय बी एक थंय घटना घडलेली की गोंयान एक बायलेक मारलेले आनी ते मोठ्या प्रमाणांत गोव्याय येता थंय सांजे वेळार आनी कुत्रेय मोठ्या प्रमाणांत आसता. ह्याच कुत्र्यांनी ते चेडवाचेर हल्लो केलो. जेन्ना ते घरांतले भायर सरले सकाळी उठून आनी खेळपाक लागले तेन्ना कुत्र्यान ताका धरलें आनी ओडीत तेन्ना सगळे कुत्रे एक कुत्र्यान धरली म्हणटकीर सगळे कुत्रे वांगडा फोडून तेका उडयले. जेन्ना हॉस्पिटलाक व्हेले तेन्ना ताका हॉस्पिटलाक व्हरचे पयलीं ताका मरण आयलें. आतां तेजी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक मडगांवन धाडलेली आसा आनी सगळे लोकांनी सामकें बरें वायट अशी घटना घडली म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी दूख व्यक्त केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. उतोर्डा रेल्वेच्या धपक्यान उतोर्डाच्या गाब्रियल क्रूज वाड्यावेले मारिया दुरादो हे बायलेक मरण आयले. पुलिसांनी घडणूक थळार धाव घेवन ह्या प्रकरणाचो पंचनामो केलो. रेल्वेच्या धपक्यान बायलेक मरण आयिल्ल्यान पुलिसांनी अनैसर्गीक मरण आयिल्ल्याचे नोंद केले. उपरांत पुलिसांनी तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी उत्तोर्डा हांगा रेल्वेचो ट्रॅक क्रॉस करतना मारिया दोरादो ह्या 49 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें. ही जी घडणूक आसा ती सकाळी फातोड्डेर घडली आनी उत्तोर्डा हांगा ही घडणूक घडली. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तांकां जवळ जवळ 6:30 वरांचेर सुमार कॉल आयलो. ताजे नंतर तांची टीम थंय गेली आनी तांणी पंचनामो केलो आनी ही जी मारियाची बॉडी आसा ती शवचिकित्से खातीर दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या शेवघरांत धाडिल्ली आसा. मारिया ही बायल आसा ही गाब्रियल क्रूज वाडो उत्तोर्डा हांगा रावपी. ह्या आठवड्या भितर जाल्लो हो दुसरो अपघात. 2 दिसां पयलीं मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक असोच भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. सो पुलिसांनी आतां आव्हान केल्लें आसा की तुमी ट्रॅक जर ओलांडपाचो आसात जाल्यार सांबाळून दोनी सायडीच्यान पळोवन ट्रॅक ओवाळचो आनी जाता तितलो ट्रॅका वयल्यान रेल्वे क्रॉसींग करपाचें जावं तुमी ट्रॅका वयल्यान क्रॉसींग करपाचें टाळचें. कारण केन्नाच कांय कळना खंयच्यान रेल्वे येता जावं सिग्नल तरी पळोवचें आनी जाता तितलो ओव्हरब्रिजाचो यूज करचो अशें पुलिसांनी आव्हान केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. केपें आनी पाड्ड्या वाठारांतली मेळून 2 एटीएम मशिनांची चोरांनी मोडतोड केली. पयलीं चोरांनी पाड्ड्या स्टेट बँकेचे एटीएम फोडपाचो यत्न केलो. मात ते फोडपाक तांकां जमलें ना. देखून तांणी केपेंच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएमाचेर हात मारलो पूण तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. केपें पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा. तुमी पळयतात जो जाग्यार हांव आसा ती कॅनरा बँक आसा आनी तशेंच एटीएम आसा. आयज केपें पुलीस ज्युरिडिक्शनाक अरावंड 2 इन्सिडंट जाल्या. ते म्हणल्यार 2 एटीएम जी आसा त्यांची तोडफोड जाल्ली आसा. एक आसा एटीएम आसा ती कॅनरा बँक खंय तरी तेजी केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा करून ते सील केल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार पारोडा गुडी पारोडा हांगा जे ज्या जाग्यार लोकवस्ती चड आसा पूण
आनी हॉटेल तेजी सायडीन एक ATM आशिल्लें तेजी तोडफोड केल्ली आसा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे दोनी तोडफोड जाल्यार तेची चोरी करपाचे हेतू आशिल्लो पूण तेंच्यान तें जमलें ना. ताका लागून दोनी तोडफोड केल्ली आसा आनी हेजेर केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच हो इन्सिडंट हे 2 इन्सिडंट घेतल्यार तिसरो जो इन्सिडंट घडला तो केपें पुलीस स्टेशनाची ज्युरिडिक्शनान येना पूण जस्ट गुडी पारोडा क्रॉस केल्यार मायना कुत्तरी जे पुलीस स्टेशन आसा तेंका येता. थंय खंय तरी रोडार एक कार आशिल्ली तेजी तोडफोड केल्ली आसा. खंय तरी हे जे इन्सिडंट जाल्या 3 ते एकमेका रिलेटेड आसा आनी ज्या प्रमाणे जो गुडी पारोडा जे हॉटेल आसा तेंची प्रिमायसिसां ते एक ATM तेणी रेंटा दिल्लें. तेणी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सांगलां तेणी चोरी जाल्ली ना आनी खंय तरी तेणी चोरी करपाचे हेतून केल्लें पूण तेंका यश मेळना. पूण जे दोनी हांकां CCTV आसा तशेंच ते गुडी पारोडा CCTV ते 4 जाण मनीस आशिल्ले जे 2 जाण जे ATM आसा तेतून भितर वचून चोरी करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तोंडाक मास्क घातलेल्यान कोण ते वळखी येयले ना. पूण सद्या केपें पुलीस हेजी इन्वेस्टिगेशन करता. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचा आवाज.